वर्ष 2022 मेरेन शेतकाराची येणावळ दोबरात करूंक सोदतल्या सरकाराक गोंयांतूय मोठें आव्हान. सरकाराच्यो घे म्हूण स्किमी, मात गोंयची शेतां पडीक ती पडीकूच. सरकारान विधानसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण 2012 ते आतां मेरेनचे आंकडे पळयल्यार काजू, आंबे, नाल्लांचें मातशें पीक वाडलां तितलेंच. भात पीक पडटा. 2013 वर्सा नाल्ल 122 दशलक्ष जाल्ले. 2018-19 वर्सा 132 दशलक्ष, 10 दशलक्षांची वाढ. काजू 2012-13 वर्सा 23,804 टन जाल्ल्यो. 2018-19 वर्सा 27,588 टन, 3,784 टन वाडले. आंबो 2012-13 वर्सा 9,036 टन, 2018-19 वर्सा 9,587 टन, 511 टन वाडले. भाताचे पीक 2012-13 वर्सा 1,84,282 टन, 2018-19 वर्सा 1,48,273 टन, 36,000 टन पडले. गोंय आनी केंद्र सरकार मेळून कागदाचेर कोट्यांनी रुपया शेतकारांच्या स्किमीचेर मोडटा. शेत भाटकारांक स्किल्ड मानाय कामेरी हालीं परवडना जाल्या. 2012-13 वर्सा 1.62 लाख हेक्टर जमीन लागवडी खाला. 2018-19 वर्सा 1.49 लाख हेक्टर जमीन लागवडी खाला. 12,657 हेक्टर शेत जमनीचेर लागवड जायना. 7 वर्सांत लागवडीची शेत जमीन 8% देंवली. शेतकारां खातीर आधारभूत मोल, पॉली हावस, बायो मारपाक आनी अशा कितलेशाच कामां खातीर सवलतीच्यो सरकाराच्यो 62 स्किमी आसात. ताचेर वयर केंद्राच्यो 11 स्किमी, 73 स्किमी जाल्यो. मात लागवडीची शेत जमीन उणें जायत चल्ली. ह्यो शेत जमनी बेठ्योच पडीक सांडल्यात. कांय भराव आनी सिवेजीन नापीक जाल्यो, काय कन्वर्जनाक गेल्यो ते ग्रावंड झिरो तपासल्यार कळपाचें. सरकाराच्यो स्किमी आनी शेतकारांच्या प्रस्नांचो ताळमेळ बसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.